जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या फेस्ता संदर्भार आयच्या नियाळाचो विशय येदोळोसो प्रधान याजकान बापारोनान सुरवेर आमचे मुखार उल्लेख केला. मनशाक देवा सारकी करच्याक देव मनीस जालो आनी हें फेस्त आज आमी व्हडा संभ्रमान आचरशीत आनी ह्या फेस्ताक 2025 वर्सां संपली. उजवाडान बदल्ली रात. हे राती आमी कितें नियाळ जावं? काळोखा वयर उजवाडान, भिरांते वयर संतोशान जैय जोडचें आनी सर्गान आनी संवसारान सांगाता मेळचें. केदें व्हडलें फेस्त हें. देखून इसाया प्रभादी म्हणटा, काळोखान चलतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. काळोखान चलतल्या लोकांक देखलो एक उजवाड. हांगासर उल्लेख केल्लो तो उजवाड काल्पनीक न्हय, बगार एक खरें जिवें सत. इसायान प्रगट केल्लो उजवाड आज जल्मल्लो तो जेजू बाळो. पयस रावन देव काळोख काडिना, त्या काळोखा भितर तो रिगता आनी तो उजवाडायता, काळोख नाश करता. देखून जेजून येवन ह्या संवसारांतलो काळोख नाश केलो. कित्याक मनशान नाशाची वाट धरूंक नजो, देवाचें सारकें आपणें दिल्लें होगडावंक नजो, पातकाच्या बांदपासांतलें सुटोवन उजवाडांत जियोंक, देवाचें हजरपण एकामेका थंय वळखून पवित्रपणांत वाडोवंक शिकोवच्याक आमच्या मोगान बरोवन जेजू ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो. देखून मोगाच्या बाबानो भयणीनो, फुलटण जे शीन सांगता, आनी मनशान भियोवन लिपोवन रावची गरज ना. देव मनशा मदें जियोंक संवसारी आयला. देवूच मनशा मदें जियोंक संवसारी आयला. मनशान देवाक सोदून थंय हांगा धांवची गरज ना, कित्याक तो मनशा सवय जियोंक आयला. कितल्या परबायेची उतरां. देखून इसाया प्रवादीचें पयलें वाचपाचें अध्याय 9 वर्सो म्हणटा, एक बाळ आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. एक बाळ आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. सर्व सत्यवंत आनी बाळिश्ट देव मनशाच्या मोगान बरोवन अस्कतकाय विंचता. सास्तीक शब्द एक मनशा बाळ जाता. हो देवाचो मोग, हें देवाचें कालतेंपण. देखून मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, हो मिस्तेर नियाळ अतानासियूस म्हणटा, देव मनीस जाला, आमी देव जावच्या. गॉड बिकेम मॅन सो दॅट मॅन मायट बिकम गॉड. हांगासर सैंबान आमी देव जाता म्हण तो म्हणना. बगार आमकां देवाच्या जिवितांत, मोगांत आनी पवित्रपणांत वांटेली जावंक आपोवणें म्हणटा. ताच्या मोगान, ताच्या जिवितांत, ताच्या पवित्रपणांत आमकां वांटेली जावच्याक. देखून तो म्हणटा, सो दॅट मॅन मायट बिकम गॉड. ताचें जिवीत, ताचें पवित्रपण, ताच्या मोगांत आमी जियोंक, वाडोवंक आनी तोच मोग आमी परगटोवंक. देखून सांपेद्रोन आपल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगचे प्रकार देवाच्या सैंबांत भागेली जावच्याक. अध्याय 1 वळ 14 सांपेद्रो आपल्या दुसऱ्या पत्रांत म्हणटा, देवाच्या सैंबांत मनशान भागेली जावच्याक देव मनीस जाला. तशें म्हळ्यार क्रिस्मस केवल देवान मनीस आमचें मात्र न्हय, सांगातास मनशा कुळाक दैवीकपणाक उबारलेलें फेस्त. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनीस कितल्याय खोटेपणांत लोळल्यारय देव मनीस जावन परत मनशाक त्या सुरविल्ल्या पवित्रपणाक उबारलेलें हें फेस्त. देखून आमी आज देवाक दिन वाचूंक हांगासर आसा. मनशाक रुपांतर करची कृपा म्हणटा ती ताक बरयल्या आयच्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2 वळ 11.
सगळ्या मनशा कुळाक तारणहारच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. देवाची कृपा मास जाला, मनीस जाला. कृपा दिसाना कृपा दिसाना, पूण आतां कृपेक एक मुखामळ आसा. ह्या कृपेक एक नांव आसा. ह्या कृपेक एक कूड आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणी. देखून देवाची कृपा हांगासर प्रत्यक्ष जाल्या. देखून तिता बरयल्या पत्रांत आयच्या परत अध्याय 2 वोळ 12 म्हणटा, दिश्टीक पडलेले कृपेक एक शेवट आसा. कित्याक ती कृपा हांगासर मनशा रूप जावन दिश्टीक पडल्या, ताका एक शेवट आसा. कसलो शेवट तो? आनी थंयसर अपुर्बायेन वर्णयला, सर्व अधर्म आनी आशा सांडून संवसारांत मनशान मितीन नितीन भक्तीन जियोव. हो शेवट कृपा प्रत्यक्ष जाली. मनशान मितीन नितीन भक्तीन जियोवंक आनी क्रिस्ताच्या महिमेवंत येण्याक भरवशान राखून रावप. हो शेवट जेजू मनीस जाल्लोली. वय देव मनीस जालो मनशाक देवा सारकें करच्याक. तें सुरविल्लें तें मनशा सैंब रूप परत दिवच्याक. देवाची महिमा आज खवणेर प्रगट जाली. देवाची महिमा खंय दिश्टीक पडल्या? रोमी रावळेरांत न्हय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वा शेजाराच्या अधिकारांत न्हय, बगार खवणेर ही महिमा दिश्टीक पडल्या. रावळेरांत जल्मल्लो तर थंय साद्यांक आनी दुबळ्यांक रीग आसची ना. पदवेन आयिल्लो तर मनीस भियेतो आनी देवातान पयस वेतो. आडंबरांत आनी आवाजांत आनी संगीतांत तो आयिल्लो तर जल्मल्लो तर आज हो संभ्रम आसतो ना. इतली जाणां आज आमी हांगासर आसची ना. सर्वां खातीर आयिल्लो देखून तो खवणेर न्हिदला. दुर्बळ्यां खातीर अती दुबळो जाला. हो देवाचो मोग, हो देवाचो त्याग, सॅक्रिफीस. सालियो हें वर्णयता, हे मनशा तुजो घन आनी मान वळखून घे. हे मनशा तुजो घन आनी मान वळखून घे. आनी तूं आतां देवाच्या जिवितांत बागेली हो घन आनी मान विसरा नाका. तूं देवाच्या जिवितांत बागेली तो घन आनी मान राखून सांबाळूंक तुका जबाबदारी आसा. खवणेर जल्माल्या त्या गोड्यान सर्वांक जागो आसा. हर एकल्यांक जागो आसा. त्या खवणेर जल्माल्या बाळकांत गर्दानाच्या गोड्यान कोणाक? जेजूक जागो आसा. स्त्रियांक जागो आसा. दादल्यांक जागो आसा. श्रेश्ठेक जागो आसा. गुडसुलाक जागो आसा. रावळेराक जागो आसा. रायांक आसा. साद्यांक आसा. बोऱ्यांक आसा. खोट्यांक आसा. जुदेवांक आसा. जंतिलांक आसा. हर एकल्यांक त्या गर्दाना गोट्यांक जागो आसा. देखून जेजू थंय जल्माला. देखून तो थंय जल्माला. भुमीक आनी अंतराळाक देवाक आनी मनशाक एकवट आयला. सांगाता हाडला. दुस्मानकाय सलवाल्या मोग जिखला मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो. दुस्मानकाय सलवाल्या मोग जिखला. देखून आज आमी दुस्मानकाय एक पाडाव करून मोगान जियोवंक हें फेस्त आमकां आपयता. साद्या गोवळ्यांक दैवीक सक्तेन आपडलें. दिश्टीक पडलेल्या देवाक साक्षी कोण? गोवळी पयिल्लें. दुबळे नेगार केल्ले, नितळ न्हय म्हणून समाजेन भायर दवरलेले आनी ते ह्या दैवीक मोगाक साक्षी जाले. तांकां देवान कित्याक पयली साक्ष जावंक विसलें? कित्याक? दैवीकपण एक पदवी न्हय. दैवीकपण एक पदवी न्हय. पवित्रपण फकत संपूर्णता न्हय. पवित्रपण फकत संपूर्णता न्हय. बगार देवान खालतेपणांत आनी सादेपणान मात्र हजर करूंक जाता म्हणलें सत परगटोवंक. देवाक आमी कशें हजर करचें? फकत सादेपणांत आनी खालतेपणांत. तें शिकोवंक जेजू आयला. तें खालतेपण, तें सादेपण ना जाल्यार आमच्या जिवितांत देवाक आनी एकल्याक हजर करूंक असाध्य. हें सत जेजू आज आमकां त्या गोट्यान जल्मोवन शिकयता. बाळकाक पळयत आसताचे विशयान देवदूतान सांगिल्लें सक्कट तांकां समजालें. तांणी सांगिल्लें आयकल्ली सगळीं आजाप पावली. थंय
भोगल्लें भितर लिपोवन दवरूंक ना. तांणी वचून सगल्यांक सांगलें. आयकल्ली सगळी वीजमीज जाली मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. देखून कोण क्रिस्ताक बेळटा, कोण जेजू बाळकाक बेळटा, तो ताचो सुवातेरकार जाता जायस. तो नीज जावन क्रिस्ताक बेटला जाल्यार ताणें क्रिस्ताक साक्ष जायस. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी एकामेकाक देवाचें हजरपण कशें जावंये. आमी एकामेकाक देवाचें हजरपण कशें जावंये. दयाळाई आनी मोवाळायेन, दयाळायेन आनी मोवाळायेन. दुखीन आसलेल्यांक बुजयतना, अस्कत्या थंय उदार जाताना, तीर्प दिवन झडती करच्या बदलाक खाकुळट दाखयतना हेरांक आमी देवाचें हजारपण जाता. देव कितें जावन आसा? दया, मोग, खाकुळट, उदारपण आनीक बोगसाणें. तें आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार तेंच देवाचें रूप. तेंच देवाचें रूप म्हजें थंय आसा. तें रूप हांव आनी एकल्याक वांडटां आनी एकलो म्हज्या जिवितांत देवाक अणभव करता. खाकुळट आमकां देवा सारकी करूंक शकता म्हणटा सांजू हांव क्रिस्तोस्तम. देखून देव मनीस जालो, मनशाक देव करच्याक म्हळ्यार सांजू हांव म्हणटा खाकुळट आमकां देवा सारकी करता. आज आमी सवाल करी जाय, ती खाकुळट, ती दया म्हजे थंय आसा? आसा जाल्यार हांव देवाक हजार करता. देवूच म्हज्या जिवितांत प्रत्यक्ष जाता. दुसऱ्यान हजरपणान दैवीक सांगाती आमी जाता. एकामेकाक सांगात दिमच्यांत, सांगातपणांत आनी हजारपणांत आमी दैवीक सांगाती जाता. क्रिस्मस म्हळ्यार इम्मानुवेल, देव आमचे सांगाता. एका एकसुऱ्या संगी इल्लो वेळ करशितना खंती दुकान आसलेल्या की ताच्या बगलेक रावून बसून ताका आयकताना, दुबळीकायेंत कश्टतल्यांक आदार जाताना, पिडेस्ताच्या खाटल्या लागीं बसून ताच्या भुजार हात घालून बुजवण्याची उतरां उलयतना आमचे मुखांत देव प्रत्यक्ष जाता. आमचें हजारपण कश्टतल्यांक, गरजेवंतांक, पिडेस्तांक, प्रायवंतांक सांगातच दैवीक हजारपण. आज आमच्या घरांत आसच्या, शेजारा आसच्या, वाड्यांत आसच्या, वावरा जाग्यार आसच्या, आस्पत्रेंत आसच्या असल्या भावंडां सांगी बसून दोन शब्द उलोवंक, बुजवणेची उतरां दिवंक, आमचे लागीं आसले वांटून घेवंक आमी सकल्यांक तर आमचे थंय देव राजवडकी चलयता. बाळोक जेजू आमच्या जिवितांत परजळता. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बोगसाण्याचें आनी शांतीचें दूत जावन आमी देवाक हजार करयेत. बोगसाणें दैवीक सकत आनी दैवीक हजारपण. दिमचें बोगसाणें आनी घेवचें बोगसाणें दैवीक सकत. दैवीक सकत आसलेल्या मनशान मात्र बक्षियेत, बोगसाणें जोडयेत आनी दिवयेत. आनी तें देवाचें देणें, तें देवाचेंच रूप. जर म्हाका बोगसूंक जाता, दूख येयलें विसरोंक जाता, म्हजें थंय देवाचें रूप आसा. तें म्हाका करूंक जायना. हांव दुस्मानकायेन जियेता, राग दवरतां, परीकपणकान घेता, हगें दवरतां जाल्यार म्हजें थंय देव न्हय, देमसा रास करता. सत मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देमसा रास करता. देखून आमी बोगसाणें दितना देवाचें हजारपण आमचें थंय परजळयता. जंय बोगसूंचें काळीज आसा थंय देव आसा. जंय बोगसूंचें काळीज आसा थंय देव आसा. जंय देव आसा थंय शांती आसा, समाधान आसा. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बोगसाण्या शिवाय शांती समाधान साध्य ना. शांती समाधान नंतर देवच मायाक आमच्या जिवितांत. देखून आमी बोगसाण्यान खंडी जावन देवा सारकी जाता. देखून जेजू जल्मातना उद्गार कितें? शांती बऱ्या मोनाच्यांक ह्या संवसारी, महिमा देवा खातीर उन्नती, शांती ह्या संवसारांत बऱ्या मोनाच्या मनशांक. बऱ्या मोनाचे मनीस बोगसूंक शकतात, खाकुळट दाखोवंक शकतात, बरें करूंक शकतात आनी तांच्या मुखार शांती समाधान संवसारार स्थापीत जाता. चवथ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भरवशान आनी वांटून घेताना, भरवशान आनी वांटून घेताना क्रिस्तां जुबले असो ध्येय भरवशाची यात्रिका. कित्याक भरवसो आमकां निराश करेना. हो सगळ्या वर्सां आमी नियाळलेलो विशय. देखून क्रिस्ताची जाल्यार आमी
एकामेकाक बरवशान बरोवंक जाय, एकामेकाक सकलां घालचें न्हय, निराशी जावं कश्टांक कारण जमचें न्हय, बरवशान बरोवंक आमी कारण जाय. कित्याक म्हळ्यार काळोखान सस्पोन निराशेन बुडलेल्या संवसारांत एकामेकाक उत्तेजन दिवन, पडलेल्यांक उखल, रडतल्यांक बुजोवन मुखार वेताना आमी देवा सारकीं जाता, जेजूक हजर करता, तांच्या जिवितांत आनी तांच्या मिसावांत एक जाता. आनी कशें जेजू ह्या संवसारी समकलो दुपल्या मोदें कसरतल्या मोदें ताचेंच रूप घेवन आमी वेता. असलीं कामां आमी करून तर देखून आज आमी कितें संभ्रमता तें जावया. What are we are celebrating today? Let us try to become that one. कितें संभ्रमता तें आमी जावया. देव आमचे संगी आसा म्हणून दाखोवया. तो थंय गर्दना गोट्यान इल्ल्या वेळान हांगासर येवकारिस्तान, तो येवकारिस्त आमच्या काळजान देखून दाखया जेजू म्हजे थंय आसा. जेजू आसा देखून म्हजे थंय बरेंपण आसा, मोग आसा, समाधान आसा, शांती आसा, सेवा आसा, खालतेपण आसा, हें दाखोवया. नाजाल्यार कुमगार आमकां एक सवयेची करणी मास जातली, तो जेजू आमच्या जिवितांत परजळचो ना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज मीस जावन घरा वेतना आमी कितें करया, घरदानाचो गोटो भेट करच्या संगी रडतेल्यांची भेट करया, तांची दुखां पुसया. घर मात्र न्हय, आमचें काळीज मन सदां नितळ दवरया. घर वाठार मात्र न्हय, आमचें काळीज आनी मोळ नितळ दवरया. तो वळ आमकां सक्कड नितळ आनी निर्मळ दिसतलें. नेकेत्रां संगी उमकळायतना, नेकेत्रां उमकळायल्यार पावना, नेकेत्रां संगी एक बऱ्यो आंब्रुको हांसो दिवन, बरें चिंतून, बरें उलोवन आमीच तें नेकेत्र जावया. एक हांसो, एक बरें उतार, एक बरी करणी, नेकेत्रां बरी जेजूची मौल्यां परजळोवंक आमी शकता. आमीच तें नेके जावया. क्रिसमस ट्री सोबयलेली आमी बावुल्ल्या एका जिवाक जिवान बरया. ओ नीचे वास करया घरा. आज क्रिसमस ट्री आमी सोबयल्या लायटिंगां, बावुल्ल्या एका जिवाक जिवान बरया. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एकामेकाक बोवारी कुसवार वांटलेली आमी विविध तराच्या बंदडेक सांपडलेल्या एकल्याकपणी सलवार करूंक पेसाडया. तो वेळ आमी वांटलेलो कुसवार सार्थक तें करूंक पेसाडया, करपा मागया. क्रिसमसाची सोबीतकान गितां गायलेलीं आमी शोशणाक आनी तीक लागून कश्टांतल्यांचो ताळो जावया, तांचे खातीर आवाज उठोवया. तो वेळ आमी गायलेली गितां सर्गी पावतली, कुरपेचो शिवर आमचेर पडटलो. फेस्ताचे मीस भेटयलेली आमी एकामेकाक किस दिवन विस करया. जावं तो दुस्मान म्हाका बरो लागनातलो, म्हाका वायट करतलो, कोणी तो जावं, जर हांवें नीज क्रिसमस सेलेब्रेट केला, एकामेकाक विश करया, बुकेल्ल्यांचो नीज जावया, भेटिल्ल्या सर्वांक खुश करया. हें क्रिसमस मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. क्रिसमस केक आनी गोडशे केल्ली आनी वांटिल्ली आमी खोरसाण्यान भरलेल्यांचें जिवीत गोडसाण्याचें करूंक पेसाडया. केक वांटल्यार पावना. कितलीशीं जाण जिविताच्या खोडसाणेन कसरोन आसा, तांचें जिवीत गोडसाणेन भरया. तो वेळ मात्र मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खवणेर जल्मल्लो जेजू बाळोक आमच्या काळजान, आमच्या घरांत येतलो. कर्णेन तो आमच्या प्रत्यक्ष जातलो. आमचे कुटुंबांसंदे शेजारी दुबळी धाकटी गरजेवंतां रडतलीं, वावरा सांगाती आमचे थंय देवाक पळयतलीं, देवाक देखतलीं आनी देवाक दिन वाचतलीं. आनी तो वेळ नीज जावन क्रिस्त खरोच म्हजे थंय प्रत्यक्ष जाला म्हणलो संतोष, तो भितरलो आंतरीक संतोष आमचो जातलो. गर्दनाच्या गोट्यान जल्मल्लो जेजू थोड्याच वेळान ह्या येवकारिस्तांत आमच्या काळजांत येवन राजवडकी चलोवंक आशेता. त्या क्रिस्ताक सेविल्ली आमी समेस्तां ह्या संवसारार आमीच तुजी रुपां, आमीच तुजी मुखामळां, आमीच तुजे हात, आमीच तुजे पांय म्हणून आमच्या गल्ल्या गल्ल्यांनी वसया आनी ह्याच क्रिस्ताक आमच्या बऱ्या उतरांनी बऱ्या करण्यांनी वांटूंक तोच बाळोक जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक ताच्या कृपे बेसावांनी शांती समाधानान आनी मोगान भरूं म्हणून मागया. आमेन.